देवाची उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या आख्ख्या संवसारांत आयज आमी दुस्वास, खोटेपण आनी दूख पळयता. हाका लागून आमच्या खासगी जिवितांत लेगून आमी खुशालकाय सांडल्या. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां परवासांची एक किर्ण झलकोत्ता. जेजू आर मारलोल्या मनशाक म्हणटा, धीर घे पुता, तुजी पातकां बोगसोली. फुडें आमच्या मनांत आमी चिंताव, तुजी पातकां बोगसोली अशें जेजू कित्याक म्हणटा. हाचे बदलाक उठ आनी चल अशें म्हणप अदीक बरें न्हय. जेजू खुद हाची जाप आमकां दिता. जेजू शास्त्र्यांक सांगता, भायली पेखवणी परस भितरली पेखवणी चड म्हत्वाची. आमच्या जिवितांत हें आमी पळोवया. आमकां लेगून पेखवणेची गरज आसा. कांय जाणांक भायली पेखवणेची गरज आसा, तर हेरांक भितरली पेखवणी. दुस्वास, राग, फटिंगपण असलेंच सोबार अवगुण आमी आदारून आसां. आमकां हांतली सुटका जाय. प्राचीत संस्कार वो खुमसारा वरवीं जेजू आमची सगळीं पातकां धुवन काडटा, आमकां नितळ निर्मळ करता. ह्या संस्कारा वरवीं देवाचो मोग आनी काकलूत आमी आमच्या जिवितांत अणभवता. देवाची ही पेखवणी आमी लेगून आमच्या जिवितांत जोडून घेवया आनी ताची कृपा आनी घोटाय आमचेर मागुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, परवाशान राव.